प्लती आमकां प्राकृतीक जावन मेळटा सलाहार जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे रिस्ट्रिक्शन आशिल्ले निमती आमी रिजर्व फॉरेस्ट देखून पुरो हाडचे म्हणकिना प्रायवेट लँड कुमकी जाग्यार आशिल्ले पुरो जन घेवन येता ती पेंटंतू विकू दवरता ती रंदैकाय अंगडींतूय आमकां पुरो मेळटा थंय देखून आमी घेवन येवचे. नमस्कार, हांव मंजुनाथ कामत. आज आमगेले येद्रास कीर्लू कोंकणींतू कीर्लू म्हूण सांगल्यारी कन्नडांतू कळले म्हणटा ती तुळूंतू कणिले म्हूण म्हणटा ती. पावसडींतू मेळटना आमी घराक आणू ते शिंदून मीठ घालून वर्स पूर्ती आमकां रंदैक मेळची म्हणके आमी करून घेता ती. हे येती हे सिंधूच कशी वर्स पूर्ती जेवची म्हणके संस्करण कशी करता ती पळोवया. हे कीर्लो आमी कारकळा पेंटांत आनी पुरो मेळटा. निजावनु आमी रन्न भितर वच्चुनु हे खर्च म्हणकी पुरो ना. प्रैवेट लँड ಅಂತ ಸಿಟ್ಟೆ कीर्लू मात्र आमी काणू विकवेते. आमकां कोडयाळ जेवा उडपा जेवा कारकळे हेब्री पेंट अंदाणी पुरो अंगडींत आनी पुरो मेळटा. कोंकणी लोकांक हे कीर्ल म्हळ्यार भारी इश्ट. म्हळ्यार हे कीर्लाचे पुरो भागो आमकां यूज करूं जायना. ಕೆಲವು गट्टी आसता ते तरणी भाग मात्र आमी शिंदूचे. अशी सपोर शिंद येता ती तोर शिंदून दवरता ती. हां अशी सपूर शिंदिले कूडले सुक्के वय दोन दोन जेव्हा 3 दिसान सुक्के जेव्हा करका वय उदका घालून दवरका सुक्के आनी पुरो करेत. बिक्कण आनी घालून केलेले सुक्के भारी रुच येता. मूग घालून करेत. त्या पार्ट कितले मोव आशिल्ले तरणे आशिल्ले सिंधूचे मेळटा ते वरलाल पुरो गट्टी जावन आसता ते आमी उड्डयले जाल्यार. हे बाग मस्त मोवाळ आसा. हे पुरा मिट्टार घालूक काण दवरला जाल्यार चड आंगोरेन मात्र आमकां एकशींची कीर्लू जाय जाल्यार कीर्लू मेळटा न्ही. मिट्टा गल्लांची कीर्लू आमकां आतां मस्त हॉटल अंगडींत आनी पुरो विकूं मेळटा. आमी उड्डोच पन्नंतुले तरणी भाग आमी कोच्चावेते. जेवण सिंधूचे काम पळोवचे भारी चंद. पुडी कशें म्हळ्यार गांवांत तेका आमकां आनंद दिता आशिल्लो. अज्जो ताणें पावसडींतू रन्ना भितर रिग्गून आनी पुरो घेवन येवचे. एक कट्टांतू एक 4-5 कीर्ल आसता आशिल्ले. एक 5-10 रुपये ही म्हणकी दितालो. आतां पेंटांतू एक एकाची 100 वैरी रुपयांनी आसता. हें काडचें काम मात्र सुलभ न्ही काही. हे आमी 2 दिसांतूची हाजे सुक्के हाजे वरांदे करतात ती. हे आमकां 1 वर्स ताय येवची म्हणकी.
हाजी चेड आमी मुगा कशी करता ती करत नोंची करता ती कंचे रंदय वोटे एक बर्शीक गंटे सुके आणि पुरा घालतात ते आमी पळय ती कीर्लो कितली परमळस म्हळ्यार हरवे कवया म्हणून दिसता जाल्यार खंयची कारणा काही हरवे कवचनज एका मिट्टा गल्ला कीर्लो उपयोग करता नहीं मिनिमम एक 2 दीस जाल्यार उदकार तिंबोन कडतरीची करत कसं मारी ताजे पुढे 20 जावन आसता म्हणून म्हणटा ती पळय ती शिंदिले कीर्लो आता आमी एशीचे आमकां खंयचे रितीरी आयदान मेळटा की तसले घालचे प्लास्टीक बरणी प्लास्टीक जेव्हा बरणी ಅಂತ पुरा घालून दवरचे फर्स्ट थोडे मीठ घालून ताजे वयरी कीर्लो घालता येवका मागीर नड नडवे मीठ आनी पुरा घालून हे पळयत आमगेले प्राचीन कालाचे एक पद्धती आहे संस्करण पद्धती आणि अक्का दंग निघाल दवरला री वर्ष पूर्ती उपयोग करेत कसं नाही तंदूरना केदन जाय जल तदना आम्ही कीर्लारंदे कोण खवेत नमस्कार